पर्यटक येवपाक परत सुरवात जावची अशा हेतून आम्ही आमच्या प्रयत्नान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याकडे भेट घेतली आणि जो कॉन्ट्रॅक्टर पयलो नेमलेलो GTDC त्या कॉन्ट्रॅक्टरान हे काम बंद केल्लें आसा आणि त्या पार्श्वभूमीचेर आता हे काम दुसऱ्या कोणाक तरी दिवचें असो आग्रही आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे केलो आणि त्याच्या नंतर मुख्यमंत्र्यांनी GTDCचे MD हांकां आपोवन कुलदीपाक आदेश दिले की एक हेजें काम जें आसा म्हणजे मेंटेनन्स ऑफ दीस टुरिजम स्पॉट एक पूर्ण काम एक लोकल व्यक्तीक दिवन ह्या कामाची तुरंत सुरवात जावपाक जाय। तारखेच्यान हो नोव्हेंबराचे 1 तारखेक ह्या दिवाळे नंतर हो स्पॉट सुरू जातलो जेणे करून ज्यो आमकां बोटिंग स्पेसिलिटी आसा किंवा हांगासर रावपाक कॉटेजीस ज्यो आसा त्यो चालू आसतल्यो। कॅन्टीन फॅसिलिटी आसा हांगासर लोकांक बरे भोंवपाक जमीन हे आसा सोयीस्कर अशी गार्डन आसा पार्किंग एरिया आसतली किंवा जे आमचे 7-8 दालन आहा GTDCन सुसज्ज अशे दालन बांदून दवरलेले आसा ह्या दालनाचो कोणी उपयोग करून घेवं येता। तेच्या भायर पार्किंग एरियेन आमचे जे 32 सुमार गाले आहा हे आमचे सगळे आमच्या लोकल नागरिकां खातीर केल्ले आसा जेणे करून ते आपले स्वताचो व्यवसाय थंयसर कितें तरी करूंक सोदतात तांकां ते दवरलेले आसा। आमी काही तेंपा पयलीं म्हणजे एक 7-8 म्हयन्या पयलीं ज्यो आमच्यो पोरण्यो बोटी आसा ज्यो पॅडल बोटी आहा त्यो बोटी दुसऱ्या तरेच्यो नवीन बोटी हांगासर घालच्यो आणि जो उदकाचो सांठो आसा हांगा उदकाच्या सांठ्याचेर खंय तरी म्युजिकल फावंटन्स घालचे अशे तरेची एक मागणी केल्ली आसा। तशेंच जो भाग आमी भायरसून पळयता आसतलो ही कितलीशीच स्क्वेअर मिटर ऑफ जमीन आमच्या GTDC कडेन आसा ही जमीन आमी एक तरी बरे तरेन एक गार्डन लँडस्केपिंग करूं शकता किंवा सरपोद्यान म्हणजे वेगवेगळ्या तरेचे सरपांचे हांगासर तेंचे प्रदर्शनीय अशें हे करप। आता ह्या दृश्टिकोनान जितलो GTDC हेजेर प्रयत्न करतले शेवटी स्पॉट जो आसा हो GTDCच्या मालकीचो आसा तांकां आमी आदेश दिल्ले आसा हे करपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी कितपर्यंत सहकार्य आमकां केलें तितपर्यंत हो स्पॉट फुडें सरतलो। की 1 नोव्हेंबर 2025 त्या मयाचे जे आहा तो पुनर एकदा लोकांक खातीर उगडे करपाचें चालू आहा। बरेच पैकी हांगासर जी बागात पळयत जाल्यार हांगा भुरग्यांक खेळपाक जी खेळ ग्राउंड जो आसा बोटी करपा लागून आसा त्याच बरोबर हांगासरचो जंपिंग हायट्स जे आसा ते अशे जी गजाली आहा ती 1 नोव्हेंबरच्यान बऱ्यापैकी गोवा टुरिजमच्या मार्फत हांगा सुरू जावपाची आहा। खातीर सिद्धार्थ कांबळे।